पूर्व प्रस्ताव दिमोकचन कोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रमाचा आज परत ब्रेस्तार आयला आणि आवराई मंडी करून आता तुमका एक अव्वल ब्रेस्तार घेऊन आयला म्हणजे नंबर जाऊन असा 9845419482 तुमच्या संपर्क खातीर हर एका ब्रेस्तार आम्ही एका नव्या मनशाक नवे विषय घेऊन आणि नव्यांचं साधन केल्याक आणि विशिष्ट साधन केल्याक कोंकणी मनशाक आणि कोंकणी साधन केल्याक आपण घेऊन येतो पटल्या 170 एपिसोडात म्हणजे सुमार 3 वर्सां उतरल्यांत आनीक सुमार 300 ते 400 लोक हांगासर आयला आनीक आपले टॅलंट आपले विशय आनीक लोकांक गरज पडचे कोंकणी समाजीक गरज पडचे विशय सगळ्या संवसारांत म्हणल्यार बरी कर्नाटका केरळा महाराष्ट्र गोवा आनीक विदेशांत हर एक कडेन लोक येवन हांगासर कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमांत हे कार्यक्रम दिल्ले आसा आज परत आमी तुमच्या सांगत आयल्या एक 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 पडद्या फाटल्यान आमच्या तुमकां कळीत आसा ड्रामा जाल्यार कळीत आसा नाटक जाल्यार कळीत आसा प्रॉम्प्टर बारीक गरज नाजाल्यार नाटक जायना तशेंच कोंकणी कामाक संघटक गरज संशोधक गरज साहित्यिक गरज हे 3 विभाग सांगता वचूं जाय हाता हात धरून वचूं जाय संघटक साहित्य आनी संशोधक जावन वचूं जाय हाच्या खातीर आमचे कडेन एक संघटकी आसा हर एका कोंकणी कामांनी कोंकणी संमेलनांनी आनी कोंकणीच्या कामांनी फाटल्या 50 वर्सां पावन ती आमकां सहाय दिता हर एक कडेन तुमी पळयतात पूण ती स्टेजर येना मस्तपटे स्टेजर येना पूण ती काम पटल्यान सुसूत्र जावच्या हर एक वेवस्था करून आसता ताचे सांगता तिने काना जेवणाचे बुकी बरयल्यात एक 5 ते 6 बुक बरयल्यात हे कन्नडांत बरयला आनी कोंकणींत बरयल्यात आनी ती जावन आसा आमच्या कोंकणी केंद्राची बस्ती वामन शणै ताचो अध्यक्ष जावन आसा आनी ती ताची ट्रस्टी जावन आसा कॅनरा बँकाची उद्योगी जावन आसली आनी आपल्या जिवितांत भोव यशस्वीचे सायलन्स आनीक वर्क हे सांगता घेवन भोंवची आमच्या मदें आसा गीता सी किणी तिका स्वागत म्हणटा स्वागत कित्याक किणी माय आमी कित्याक केदार तिका किणी माय म्हणचे कित्याक म्हळ्यार आमच्यावर भोव मलगडी ती इतलें मात न्ही खाली मलगडी उरल्या विशयान न्ही तिच्या अनुभवान ती मलगडी त्या देखून तिका स्वागत म्हणटा आज कोंकणी भाशेंतल्यान एक जावन आयिल्ल्याक तुमकां स्वागत म्हणटा नमस्कार तुम्ही एक एक सुसूत्र जावन खंय जल्मल्ल्यात म्हणून सांगून सोडा कोडयाळकार न्हू तुमी बरे कोडयाळकार न्हू आनी उलयतात कडेन कॅनरा बँकांत उद्योगार आसल्यात सांगा तुमी खंय जल्मल्ल्यात आनी खंय एज्युकेशन जालें आनीक ताच्या उपरांत कितें जालें म्हण सांगा म्हजो जल्म मंगळुरांतूच जाल्लो म्हणजे आवय बापाय तांचे गांव आसा मुलकी पूण कितें उद्योगा निमित्तान मंगळुरान आयले सो आमचे उद्योगा निमित्त कोडयाळ आशिल्ले सीपीसीन मॅनेजर जावन आशिल्ले म्हजे बापाय कॅनरा पब्लीक कन्वेन्स तांतू त्या काळाचेर कुडमामाच्या हांगा मॅनेजर जावन आशिल्ले तशी आमचे ल्हानपण सगळे आमचे जल्माले ल्हानपणाचे शाळा सगळे मंगळुरानूच जाले हांगा कॅनरा म्हणजे संस्था केन्ना काम केला पळय फॅमिली तेच संस्थाचे शाळा असे कॅनरा स्कूल पै तशी तेच शाळांत आमचे SLC पासून थंयच केले खरें सांगचे जाल्यार म्हजे बापायन सुद्दां त्या काळाचेर SLC कॅनरा शाळेनूच केलें आमचे तितले बापाय आमी आनी आमचे म्हजे भुरगो खानदानी स्कूल आमचे कॅनरा जाला अशें म्हज्या भुरग्यांनी थंयची SLC कंप्लीट केला तशी कॅनरा कॉलेजीन आमी शिकपाच्या टायमार कॉलेजीन नाशिल्ले आमी दुसरे कॉलेजी वचूंक जाय आशिल्ले पूण म्हजे टायमार कितें जालें PUC तांणी काण घेतलें PUC मरे नाशिल्लें कॉलेज स्टार्ट केलें हय PUC म्हणजे 11th स्टँडर्ड कितें म्हणटाले तेन्ना 1 वर्सां आशिल्ले ते आमी कंप्लीट केलें मागीर त्या काळाचेर कितें सांगचें अशें कोण आमकां धाडना
कॉलेजीत धाडिनात न्ही हय तुमकां कितें करूं आसा गोवाच्या घरा वचचें आनी कितें रांदचें न्ही कित्याक म्हणून तशें आमचे तांणी रांदचें न्ही म्हणल्यार तुमी हें काम केलें ना रांदचें जाल्यार ताचें तुमी बरें आहा म्हणून तें बरें जालें कितें सांगू तें म्हजें चॅलेंज हय चॅलेंज तें म्हजें कितें लायफाचें एक चॅलेंज जावन घेतलें कितें तांणी म्हणलां आसा पळय तें चॅलेंज जावन घेवपाचें आमी. साधन करून दाखय साधन करून दाखोवपाचें अशें आसा म्हणून सगळें म्हणजे शाळा थंय कंप्लीट जाली ताज्या उपरांत मागीर कितें घराचें काम और आमचें एक कूड कुटूंब म्हणून येता म्हळ्यार आतां एकूच म्हळ्यार म्हणजे बापायचे व्हडले भावाचे थोडे भुरगे आशिल्ले म्हणजे 10 भाव जॉयंट फॅमिली 10 भाव आनी 10 भाऊ घे 10 भाव आनी आमी 3 चेडो हो 12 जाणां नाही 13 जाणां 13 तातूंत एक ट्विन्स आशिल्ले तशी सगळे आमचे घरान आसा न्ही सगळे बँक आसा हांव कॅनरा बँक म्हणजे एक भाव सिंडिकेटान आसा एक अशें सगळे आमी सगळे वांगडा कोण केन्ना बसता पळय तेन्ना बँकेचे आमी अशें काडप हय उलयता आनी कितें मागीर कॉफी म्हळ्यार कोण उरचें ना मागीर अशें आसता म्हळ्यार ते कितें सांगू कूड कुटूंब म्हणजे एक आनंद आसा जॉयंट फॅमिली ते आनंद तेतून मेळटा आईचे भुरग्यांक ते खबर ना कूड कुटुंबाचे कितें ते आनंदाची खबर तांकां ना अशें तशी ते आमी सगळे म्हणजे हांगा एज्युकेशन जालें हांगा साकून लग्न जावन मागीर हांव गोंयान गेलें तुमची भास आयकत गोंयान गेलें कित्याक म्हणजे गोवाचें काम गोंयान आशिल्लें बँकेन थंय कितें जालें थंय 4 वर्सां रावलें हांव तुमची बोली गोवाची थंय रावलें हांव 4 वर्सां हांगाच्या कोंकण्यांची न्ही थंय रावलें मागीर कितें जालें गोंयचे लोकांक म्हणजे कितें म्हणटा भायले सगळे तुमी आतां कितें म्हणलें संघटीत जावन काम केलें तशी आमचें संघटन पळोवन ताणें कितें केलें तांणी सुद्दां तांचे BC क्लबाचे अध्यक्ष म्हाका केल्ले हांव खरें सांगचें जाल्यार हांव बायलें कळ्ळें क्लब ते BC क्लब म्हळ्यार बायलांचे क्लब बायल मनशाचे ते खरें सांगचें जाल्यार तांचे लोकांक जावप ते हांव खरें भायल्यान थंय गेल्ले पूण तांणी तुजे संघटक तुजे हे सगळें आमी पळोवन तूं आमकां जाय तूं आमचे प्रेसिडेंट जावचें म्हणून तांचे प्रेसिडेंट जावन तांकां आमचे सगळे तेन्ना कालाचेर आमचे ते आमी कितें इडले करता ते म्हाका दिसता 70 आनी 5 वर्सां 1975 तूं तेन्ना ते कोंकणी हें दाखून आनी काडून घेतला 64 ते मोकळी जाला गोवा तेन्ना सगळे कोंकणी चालू आसा तांचे तेतून बी काम केलां हांव कोंकणी तांचे कितें काम आसा ते बी केलां हे सगळे BC क्लब म्हणजे न्हय शॉर्ट फॉर्म रे बायलांचे क्लब बरें दिसता आनी तेन्ना BC क्लब म्हणजे कितें घरांतले कोण दादले आसा पळय ते घरान उरचे ना तेन्ना भायर वचूंक जाय तेन्ना अशें आसा तांचे रुल्स एंड रेग्युलेशन कोणाच्या घरा काम मीटिंग जाता तेन्ना गोवानी रावच्याक ना थंय रावचें ना तांणी भायर भोंवप घरा येवपाचें ना म्हणजे 4 hours एक 5 to 8 अशें ते 4 to 8 अशें एक कितें ते घरांतले कोण कितें करतात आनी खावप तांचे रांदप करप ते खावप अशी एक गंमत गोवान ती तुमी संघटक तेन्ना प्रारंभ केले हांव संघटन तांणी पळोवन तुमकां जाल्यार कितली एज जाली म्हाका तेन्ना काही 24 आसतलें तेन्ना तांणी ते पळोवन ते करपाचें म्हणून सांगून आनी तांकां तेन्ना दिसा हांव शिवण तांकां आमचें शिवण तांकां शिकयतालें हांव आंगाची शिवण आनी तांचें शिवण हांव शिकलें म्हळ्यार तुमी सांगता शिवण ही करतले ते करताले ते म्हणजे पॅशन आशिल्लें ते शिवणाचे ते रांदपाचे म्हणजे खूब म्हणजे एक पॅशन आनी म्हाका दिसता भाई बर्थ आसतालें म्हजे आवय म्हणटाली की ते ल्हानपणा काही 4-5 वर्सां आसताले ते शिवपाचे सगळे घेवन बसताले अशें करताले आनी कितें 8 वर्सां म्हणटा म्हणजे आमचे सगळे शिवपाचे हातीन हांव शिवतालें 8 वर्सांचेर शिवताले म्हणजे कितें तेतून एक पॅशन आसा तशें ते आमचे सगळे तांकां शिकप तांचे कितें आसा ते आमी शिकप अशें इंटरचेंज करता म्हणटा आतां तुमी करतात भायल्या गांवचे तुमकां ऑनलायन आनी पुरा ऑनलायन क्लास जाता स्टुडंट आसा ते बरें करून शिकताय कशें ऑनलायन कशें शिकयतात तुमी शिवण ऑनलायन म्हळ्यार हांगा साकून नोट्स सांगताय नोट्स ते बरयता न्ही मागीर ते कशी कटींग म्हणून सांगता आनी हांव हांगा कट करून दाखयता तांकां पिक्चर दाखयता पिक्चर दाखय एक ब्रेक काडून घ्या एका कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा गीता किणी आणि ती शिवण ऑनलाईन शिकयता म्हणल्यार आमी आयकता राव आमचे सांगता आनी तिने वस्तू साधनां घेतली आसात राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडून घेता
स्वागत मोगाच्या कोंकणी भाषेतली या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आता गीता सिकिणी ती ती कितली संघटनांत मुखार म्हळ्यार तिका हा BC क्लब म्हळ्यार बायलांचे क्लब म्हणून गोवांत पयले अध्यक्ष स्थान तिणें काण गेले हांगाची मंगळूरकार जाल्यार ताच्या सांगता ती कितली उत्सूक म्हळ्यार एक तरबेती दिवंक या कोणाक म्हळ्यार एक ऑनलायन टेलरिंग क्लासी करतात आतां ह्या पॅन्डेमिकाच्या टायमाचेर पूण तिणें ट्रेनिंग दिल्ले टेलरिंगा ट्रेनिंग मस्त जाण आसात सांगा ते ऑनलायन ट्रेनिंग कशें येतात सांगा ऑनलायन ट्रेनिंग म्हळ्यार ताजे एक ॲप आसा ते अबुधाबी म्हणजे हांगा लोकल आमचे ॲप जायना ते एक ॲप आसा तेतून आमी शिकपाक जाता ते हांगा साकून आमी शिकयतात ते तांचे टेबल टॉप मशीन आसता ते शिवता म्हाका दिसता हांगा कितें रंग आनी खंयचे स्टार्ट करता खंयचे ताजे उपरांत करता कशें करता सगळें हांव हांगा साकून ट्रेन करता आसता ते कशें शिवता म्हाका सारकें पूण म्हाका दिसता 10 क्लासीस जाले तेगेले 1 hour पूण तिका मातशें येतालें थोडे ताजे बेजीक नॉलेज आशिल्लें पूण आतां ते इतले ट्रेन जाले की ते ब्लावज आतां 3 ब्लावज शिवून काडले तिणें हांगा साकून हांवें सांगचें तिणें थंय साकून कापचें थंय कट करताले ते की ते सारकें ना जाल्यार हांव परतून सांगता हांव बसता थंय सगळे पयले नोट्स दिता पेशन्स जावका पेशन्स जावका पूण हांगा उरले पुरा तुमी ट्रेनिंग मस्त उरलें म्हळ्यार आतां हे पॅन्डेमिक म्हणून हांव ऑनलायन ना जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्रांत स्त्री शक्ती मिशन म्हणून हांवें एक संघ प्रारंभ केलो ते कित्याक प्रारंभ केलो म्हळ्यार हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले कालगटार म्हाका दिसता 2014 ताकून 17 पासून तेन्ना मार्च 8 हें कशें म्हळ्यार वर्ल्ड विमेन्स डे तेन्ना हांव कशें केलें तें एक वर्ल्ड विमेन्स डे म्हणून व्हडली सेलिब्रेशन थंय विश्व कोंकणी केंद्रांतूच माटो बिटो घालून एक 10 बायल मनशाक हाडून तांकां ताजे सन्मान केले तांणी केले सगळे कामाक आनी मस्त सगळे बरे बरे तंतू कार्यक्रमान दवरलो एक 15 आमचे लोकांक हाडून तांचे सगळे स्टेज तांकां दिले बरे जावन चल्लो पूण एक कार्यक्रम करतना तो कार्यक्रम बरो कार्यक्रम जावचा न्हय तेतून कितें आमचे रिजल्ट आमी दिवचे फ्रुट्स काडका तेजे एसेन्स काडका आनी हें बरें अशें दवरलां कितें पूण वामन मामा कडेन सांगता तो म्हणला आमी अशें करुया विश्व कोंकणी स्त्री शक्ती मिशन म्हणून करुया ताजे कन्विनर जावन हांव काम केलें ताजे उद्देश कितें आसा उद्देश कितें बायल मनशाचें सबलीकरण आनी बायल मनशान तांच्या पांयार रावून कोणा कडेन हें करना जाल्यार तांकां कंप्युटर नॉलेज आतां टॅक्नॉलॉजी आसा ते नॉलेज दिवचें आनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचे ते कितें करचें ते बँकेन कशें तांणी हें पावचें तें सगळें नॉलेज तांकां दिवचें आनी तांचे लिगल नॉलेज जावं दोनी लॉयर हांव हाडून ते एक वर्कशॉप करचें तशें ताजे सांगत ते करचें म्हळ्यार उद्देशान प्रारंभ केलें आनी तांतूय आनीक कसं केलें म्हळ्यार कॉलेजीचे भुरग्यांक ते तांकां तांणी आनी लग्न जावन वचचें तांचें कितें फूड तांणी प्रिपेर करूंक जाय आवय काय येना आनी अमेरिका गेलो फोनार विचार न्हू ते एक तांचे डॉलर उसळटा म्हणून हांव कितें केलें वामन मामा सांगता तो म्हळ्यार रेसिडेन्स कॅम्प केले फूड ते मस्त सक्सेस जालें रेसिडेन्स कॅम्प डेमो मात्र न्हय तांकां शिकोवन दाखोवचें ताजी नोट्स ताजी कॉम्पिटिशन कसं गंमत म्हळ्यार भुरग्यांचे 3 दीस 2 नायट 3 days पिकनिका पळय ते गंमत तांणी तेन्ना मोबायलांनी वापरूं ना कोणाक फोन करूं ना तांणी तूच आनी कसं म्हळ्यार म्हणजे नवे नवे तांतू क्रिएटीव आयडियाज केले हांवें कसं म्हळ्यार तांणी कट करची कशी ते कट करच्यान तांतूय एक कॉम्पिटिशन दवरचें तेन्ना तांकां उमेद वाडटा आतां चपाती शिकोवचें म्हळ्यार चपाती मुद्दू कशी घालप म्हूण कळना न्हय ते करतना तांतू कोण बरें करता तांकां फर्स्ट प्रायज लाट्टूच्यान फर्स्ट प्रायज तशी पुराय करून तांकां एक उमेद वाडो न्हू आतां कितलेशे भुरगे शिकून गेले आसा पळय आदी काल अमेरिकेन आसा ते फूड प्रिपेर करून म्हाका फोन लायता ते आमी हें केलें आमी तुमी शिकयलें सगळें करता फोव चटणी करता रोलाम करता कितें सगळें करता ते आनी एक उपकारी हांव तांकां कोण दाखयता तशें संबंद तांणी करूंक शकता न्ही म्हळ्यार एक थंय आतां अमेरिकान गेले कितें मेळना थंय
ते तांचे हे तांणी करपा जाय. वय न्ही ते प्रकारचे कॉस्टली कॉस्टली हे शिकपा वचन तांणी ते करून बसले जायना न्ही. तुम्ही केलेले कितले जण आशिल्ले ते शिबिरांत? त्या शिबिरांत एक शिबिरांत तूं म्हाका दिसता 70 स्टुडंट. आं, हांव कितें केलें पयले 1-2 बॅच अशे लेडिसांक मात घेतले तांकां कित्याक म्हणून कडेन मोहनदास पै आयले एक दीस. मोहनदास पैन कितें म्हण हय तूं अशें कित्याक करप तूं तांकां आपय चलंक आपय आतां अर्दी रांदप तांणी करूंक जाय आनी अर्दी सोडले ते कामाक वतना तांणी पडणं घालूंक जाय म्हणलो 50-50 पण दुसऱ्या बॅचान कितें केलें तांकां आपयलें. सो ते 2-3 बॅच तशे काडले मस्त बॅचेस केले ते मस्त केला. आतां म्हणजे हांव कॉलेजीन जर गेलें ते म्हाका सांगता मॅडम केन्ना आनी कॅम्प आतां सद्या उलोव नाका आतां पेंडेमीक म्हणचे आतां कॉलेजूच ना न्ही आतां विचारता ते प्रेरक शक्ती बसती हो मनशाने तो आनी मस्त ताका म्हाका प्रेरणा दिल्या तूं कर इथे म्हण आजकाल करचे कोणें नांची ते येवन शिकोव न्हू तांकां तितले कश्ट काड न्हू तांकां ते करून दाखोव न्हू त्या प्रकार तुम्ही एक थंय टेलरिंग क्लास स्टार्ट केले. तशीच ते मात न्ही तेच म्हाका दिसलें खाली आमी चेडवां खातीर केलें भुरग्यांक आतां आमगेलें बायल मनशान सबलीकरण कशें करचें म्हण तेन्ना म्हाका दिसलें म्हगेलें एक शिवणेचें कसं म्हळ्यार म्हगेलें एक पॅशन आशिल्लें आनी तातूंत म्हाका एक 60 वर्स एक्सपिरियन्स आसा शिवून. सो म्हाका दिसलें बायल मनशाक हाडूं ते एक कोरया म्हणून स्त्री शक्ती मिशन अंडराची हें एक क्लास ते प्रारंभ केले. हर शेनवारा 3-5 इथे म्हळ्यार न्हिदोड टायम घरा कडेन नुता न्हिदो नाका शिकूं येयाची म्हणून तशी आनी थंय कसं म्हळ्यार फुकट शिकोवचें कसलें येना त्या मात न्ही आमगेले संघा साकून कोणा अगदी मेशीन घेवचें जायना पळय एक 10-15 मेशीन त्या संघा दाखोवन दिलेलें आसा. तशी आतां म्हाका दिसता एक 300 बायल मनशां वयरी तांणी तांगेले पांय राब तशी म्हाका दिसता स्वल्प जाण तांणी शिकून आतां कोण म्हाका धाडटा तांणी कोण पेटयताची वॉट्सॅपार पेटयताची आज हांवें हें शिवयलें तें शिवयलें एकय तांगेले घरा कशी शिंवून ताची एक्स्ट्रा तांणी कॅलिकटा दाखोवन आनी तुगेलो मंजेश्वर बंटवाळ पुरे कडेन दाखोवन येतालींची शिकच्याक कॅलिकटाचे एकले येताले हांगा शिकूं का म्हणून जाल्यार शी इज अर्नींग 10,000 पर मंथ. हय तितले सादारण एक पुरे जाण 5 to 10 अर्न करता आसचे वय तितले म्हळ्यार आज काल पळय खंयचे आर्टाक एक ताजे जाल्यार वॅल्यू आसा तवय आजकाल असल पळय रिस्टीच हांव तांकां कसं टेलर शिवना तसलें शिकयलां रिस्टीच बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्विल्ट्स कसं कसं तसलें पुरे शिकयलां इवन तुगेला हँड एम्ब्रॉयडरी तसलें असल बेजीक पुरे दिवन तांकां सर्टिफायड कोर्स म्हणतो. तुम्ही म्हळ्यार आतां हाच्या विशयी उलयल्यार तुमी तुमचे बरयल्या बुका विशयी उलोवचें जायना सांगा बुका विशयान सांगा. बुकां तशीच ह्या कॉलेजीन 5 बूक बरयला हय 2007 इसवेन तो आमी कोडियाल खबर म्हणून एक पत्रिका प्रारंभ करच्याक तुमकां खबर आसा ते प्रारंभ करतना हांव बाळ मामू शेणे मामपुरा ओट्ट बसून ते प्रारंभ करचे एक हें जावकान तितून म्हणटा कोण कोण कसं बरयता म्हूण जालें तेन्ना अशी म्हाका तेन्ना मात्या दिसलें तेन्ना कसं म्हळ्यार हें रांदपाचें तितलें एक मस्त जानाक एक पिशी म्हूण ना पॉप्युलर जायनी तो म्हळ्यार ते टॅक्नॉलॉजी तितली वयरे न्ही ते वॉट्सॅपाचे हाजे ताजे नाशिल्लें. हांव म्हणलें तेन्ना आमी आनी पेपरार कोंकणीन तूं एक रांदप एक नवें आमी एक केल्ली म्हूण जाल्यार ज्याचे पेपर आमकां कसं म्हळ्यार पेपर बरोच मात न्ही ते विक्रय जावका ते एक उद्देश आसा. सो जायतो म्हणाल तो एक ब्लॉक तूं बरय तशी एक डॉक्टर मोहन पै तो कसं बरयता वामन माम बरयता तशें करून मागीर नव न्यूज घालून प्रारंभ केलें 2007 इसवीन प्रारंभ करून तेन्ना म्हाका एक 2-3 रात्री आलोचना केल्ली ताका नांव कसं दिवचें तेन्ना ते हांव नांव सोदून कळयलें वासरीन तो हांव म्हळ्यार सगळे लोकांनी तांगेल वासरीन तांणी रांदप कर वासरी म्हणलो शब्द फस्ट कशें म्हळ्यार तो प्राक शब्द वासरी म्हळ्यार रांदपाची कूड म्हणटाची एक्चुअली बट ते व्हड ते एक्चुअल सिंगल वर्ड न्ही ते आतां किचन जाल्यार इंग्लिशाचे किचन सिंगल वर्ड तशेंची ते कोंकणी भितर वासरी म्हळ्यार पुरो विशय रांदपान कसं आसा ते सईंची आनी वासरी लागची कूड म्हूण आसताली फुडें
वस्रारी वासरी कुड तशें एक फुडली पुराय नांव ते वस्रार म्हणटा तुमगे 3 बुकां की वासरी 3 की 4 बुकां पुऱ्या बुकांत वासरीचे हांव 1 2 3 4 5 तशें दिला हांवें तक्का निमगेला हा, वासरी एक कन्नडान बरयलें मात्र ನನ್ನ ಅಡುಗೆ केला वय वय वासरी वासरी इंत हांव हांव रुचीक रांदपा हा एक कर्नाटक कोंकणी अकाडमीतून पब्लिश केला नावा वय त्या फर्स्ट बुक हे नावा वय फर्स्ट बूक ते सान ते ल्हान बूक तेच म्हाका तकलेंत आयलें कशें म्हळ्यार वासरींत हांव दवरला रे कोण वासरी रांदतात आनी कोण रायटर न्ही कोण लेखक न्ही कोण वासरी रांदतात आनी वासरींत आसूं का म्हणलें ते वासरी बूक दवरून रांदता न्हू तेन्ना म्हणून म्हण तशी 2007 देखून तागेले एक ब्लॉग बरयता 10 वर्सां बरयला हांव तांतू कोडेल खबरेंत ते सायड बाय सायड अशी ताकाय निमगेला म्हणून बुक काडचें म्हणून 2008 इसवीन तूं एक बूक काडलें तेन्ना हांव कितें केलें तेन्ना तूं बायफिकेशन केलें सकाळीं फळाराचेची तुगेला पोळ जेवो हें जेवो तसल्याची एक बूक काडलें तशी दोनीच बूक 2009 की काडलें 2008 न्ही 2011 म्हळ्यार 3 वर्स ब्रेक घेतले 2011 तूं पूर वेजिटेबल्स ते ओते पळय ते बूक दोनीचे ते पूर वेजिटेबल ते दोनीच बूक रांदकाय म्हणटा एक ब्रेक काढ घ्या एक ब्रेक काढ 2 बुकां घेतना कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा गीता किणी आनीक ती रांदपा विशयान एक्सपर्ट आनी तिणें रांदपा विशयानूच बूक बरयल्यात साहित्य के दाळे इनोवेटिव्ह बूक बरयतात हे संशोधन करून बरोवचे आमच्या अंतूय कोंकणीन ती आसात तशें संघटक विंगड आसात ती संघटनान ती आसा ते आमी उपरांत उलयता राव आमचे सांगता पळय विपर न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडया स्वागत मग कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा गीता सिकिणी आनीक एक बरी कोंकणी संघटकी आमी बरोवंक पुरो या इतर कितेंय मस्तू करूंक पुरो कोंकणींत या खंयच्याय भाशेंत खंयच्याच विशयान या खंयच्याय विशयान जावं संघटक जायचे सांगता तेन्ना आमकां स्टेजीर सोडूंक जाता फाटल्यान रावन तांणी काम करूंक जाय जे निस्वार्थपणान काम करूंक जाय तसली एक कोंकणी संघटकी गीता सिकिणी आनीक तिणें ताच्या मध्ये टेलरिंगाच्यो क्लास शिकून मस्त जाणांक स्वाउद्यम केला आनीक हाचे रांदपाचे बुकी बरयल्यात सांगा ते रांदपाच्या बुका विशयांत एंड करना आमी तुमच्या संघटना विशयांत या सांगा बरें संघटनाक वयचें जाल्यार सबार फाटल्यान वचचें पडटा वय म्हळ्यार मान्यताच्या पयले मान्यताच्या पयले पसून वयचें पडटा आमचो पंचकथायचो बाळ मामो तांचे उडगास काडल्यार तांचे पद म्हणका कोता गोडी गोडी न्ही बास आमगेली अति पुरातणी कोडी कोडी पयस्विनी त्याने अनेक तान बरयला गोडी गोडी होडी भास ते तांगेले सगळे खंय भाशण आसल्यार सुरू हे म्हणचे आशिल्ले कोडी कोडी पयस्विनी न्हय रे म्हणचे मागीर भाशण स्टार्ट करचें म्हळ्यार हांव बँक आशिल्लो कालगट्टा रे 1980 आनी 8 इसवीन तो आमचे कस्टमर आशिल्लो तेन्ना एक दीस बँकेन येवन आमच्या मॅनेजरा कडेन म्हणलो हांगा कोण कोंकणी आसा आमकां कोंकणीक मान्यता घेवचे कामाचे आनी सगळे लोक आमकां जाय पडटले कोण आसा मॅनेजरान म्हाका आपयलें आनी म्हणलो आमचे सगळे हांगा हिण सांगल्यार सगळे लोक येताय ही आमचे संघटकी आमच्या युनियनाचे ती हांगा सेक्रेटरी आसा तशी म्हणून म्हाका आपयलें बाळ मामान सगळे म्हाका सांगलें अशें आसा आमी ते वावर करूंक जाय हे वावर करूंक जाय बरें म्हणलें हांवें तेन्ना हांव कितें करतालें समाजाची सेव करतालें कोंकणीचे पूण म्हण न्ही सगळे समाजाक सेव दितालें बरें म्हणलें आनी तेन्ना पासून कोंकणीच्या कामाक हांव पावलो दवरलें आनी ते फाटीं काडलें ना बाळ मामान तुमकां ते एक तांडून भितर हाडलें मागीर तशेंच ताजे वावरान बेंगलोरान गेले हांगा गेले कोंकणी भाशा मंडळा हाजे थंय चुकून पत्र गेल्लीं हें जालें थंय कब्बन पार्का चुकून 5 लोक आनी थंय वचून सगळे बेंगलोरान सगळे जावन
आमी फुडें ना फाटल्यान आसचे आमी सगळे जावन जावन म्हाका दिसता 1992 इसवी ऑगस्ट 20 तारखे मान्यता मेळ्ळी. ते जाल्ले आमी ओग्गी बसूंक जायना, आमकां एकेडमी जायचे. परतून होराट प्रारंभ जालो. सगळे होराटान आमी आसा फाटल्यान. आमचे सगळे आतां MR शेट पसून आशिल्लो तेन्ना तो येतालो आनी आमचे बस्ती वामन शेणे माम ते सगळे आनी मस्तींतले आमचे लोक मेळटाले सगळे जावन 1994 इसवींत आमकां कोंकणी अकॅडमी जाली. तशी अकॅडमी चलताले तेन्ना कोण अध्यक्ष आयले ते सगळे कितें कार्यक्रमाक संघटकी म्हणून म्हाका एक आपयताले. एक सुरवेच्यो हे म्हाका आसचे थंय संघटकी येवंक जाय अशें सगळे अध्यक्षाचे जायचे. ती नांजाल्यार कार्यक्रम जावचे ना अशें. तशें सगळे कोण अध्यक्ष आयला तांचे सांगात तांचे वांगडा सगळे काम केले. तेतून अशें खाण जेवणाचे कितलेशे मणिपालान. मागीर आमचें चिन्ह आयलो. चिन्नान तर ताणें हय कासाकोड चिन्ह आयलो. ताणें आयलो उपरांत कितें केलें मंगळुरान 100 आमचे लोकांचे प्राक सगळे कितें आसा खाण जेवणां ते डिस्प्ले करपाक 100 आयटम करून 100 लोकांक ते एक्झिबीट करून ते तांचे कितें घालला म्हण ते बरोवन सगळे बोर्ड आनी सगळे करून कोंकणी काण जेवण ताजे कितें म्हणटा ग्रेस काय उबारून दाखोवचे अशें ताजें मन आशिल्लें. ते सगळे तूं बूक बरयला तूं येवचें जाल्यार ते केलें. तशी ताणें मागीर मणिपालान आपयलें. कारकळान मागीर एकेडमीन दुसरो अध्यक्ष आयलो ताणें आपयलें आनी अशी 2-4 कडेन तेय केलें. म्हणजे संघटन म्हणटा तें एकूच काम हें एकूच काम म्हण ना. सगळे लोकांक कॉलेजीचे भुरग्यांक आपप तांकां हें करप म्हणजे कितें काम आसो संघटनाक कोण डेवलप संघटन आनी आमचे कोंकणी वांगडा जावचे म्हाका स्टेजी जायचे अशें केन्ना हांव सांगूं ना. हांव केन्ना म्हणजे म्हाका स्टेजार म्हाका काम करप काम कितें आमी मोगान करप. आमचे कोंकणीचे आवय खातीर काम आमी मोगान करूंक जाय. आमचे आवय भाशे खातीर काम तशें मागीर शाळेंत कोंकणी 2006 आयले तेन्ना परतून शाळेक गेल्ली. शाळेक उलोवपाचें थंय सांगचें तांचे आवयक सांगचें तुमी शाळेंत कोंकणी घेया अशें करा. पूण कितलेशे अनुभव जाला आमकां. कितले लोकांक घेवंक ना. तुमी कोंकणी घ्या म्हणटा तुमी मागीर आमकां भुरग्याचे फुडलें फ्युचर कितें आसा फुडार कितें आसा ते विचारतात. म्हळ्यार कितलेशे लोक उलयता पूण कोण समाजाक देवला कोण संघटीत जावन काम करता ते सगळे आयकुपाचें आनी दुसरें देवान 2 कान दिला सोडप ते घेवपाचें ना अशें. संघटीत कोण करता ते करप. तशी 2006 शाळेंत कोंकणी आयली ते काम केलें अशी करत आसचें म्हणटा पळय. तशी तेतून हांगा आमचे भुरग्यांक शिकप कितें शिकता भुरग्यांक शिकयतना तुमी ते तांचे स्कुला वता आशिल्लात की ना. तेन्ना हांव कितें करतालें भुरग्यांक शिकोवपाचें न्हय ते संघटन करचें. तांचे घरा ते शाळेंतल्यान एड्रेस घेवन घरा वचचें. कोणा आमचे कोण आसा कोंकणी कोण आसा ते घरा वचून तुमी भुरग्यांक शिकोवपाक घाला. कितलें काम केलां घरा सवलें कितले लोकांक सवलें. तुमी अशें म्हणटा तुमी कितें करता तुमी हे घेवन आमच्या भुरग्याचे सगळे लायफ पाड करता. हांव म्हणलें फ्युचर पाड करता तर हेतून आमचे रविंद्र केळकर बाबान ज्ञानपीठ प्रशस्ती घेवंक ना. कितले जाणांन PhD करूंक ना. आनी हाका कितें सरस्वती मान सन्मान मेळ्ळा कितले लोकांक मेळूंक ना. ते कितें तेतून कांय ना. पूण वेगळे भाशे शिकूंक नाका म्हूण आमी सांगना. हें एक पयलें शिका. आमचे हे उद्देश कितें आसा ते करा. पयले मध्य 100 वर्स सारकें ना आशिल्लें. इंग्लिशान शिकताले कन्नडान शिकताले. पूण आतां एक ऐच्छीक जावन आमचे गव्हर्मेंटान दिला म्हणटकूर आमी शिकूंक जायना. खूब त्रास जाला तेन्ना पूण आतां खूब त्रास आसा ते तितले आनी फुडें वचूंक ना ते आनी आतां जाल्यार कश्टार आसा. तुमी आतां तें काम करचें सोडलां की हांव काम आतां कोण थंय शाळेन आपयता काम करताय. काम कितें संघटनाचें काम करता ते कितें लॅक्चराक आपयता. कोंकणी लॅक्चराक हांव सगळे केंद्रा कॉलेजीक वता आशिल्ले केंद्रा स्कूल तुमी शिकोवंक वता आशिल्ले हय ते सांगपा ताका कोंकणी कित्याक जाय अशें. ते एक 1 आवर लॅक्चर ताणें आपयताले. मागीर कोंकणी केंद्रा कॉलेज आनी 2-3 शाळेंत
खाण जेवणाचे लेक्चर आनी डेमो दोनूय करपाक इवन म्हाका दिसता सेंट एग्निसा वरेन गेला हांव. अहो तेय म्हाका एक सिस्टरान आपयले, आं ते खूब आवडते सकट म्हणून तिणें आपयलें. तशें ते केन्ना ते अशी म्हाका जायना केन्ना म्हणना. ते म्हळ्यार एक ज्ञान वाडोवचें. कोंकणीचें काम म्हणल्यार तशें तुमी हां वचचेच एक बॅग घेवचें वचचें. कित्याक एक ज्ञान वाडोवचें आसतना तेतून कोंकणी वाडत हांव. आतां खाली रांदपाचें शिकयतना हांव कितें करता, कोंकणी वाडयता, कोंकणीचें ज्ञान भंडार तांकां वाडता. आतां शिवण शिकयता तेतून कोंकणी सांगता हांव. सो कोंकणीचें तांकां ज्ञान मेळटा, कोंकणीचे शब्द भंडार वाडता तांचे. म्हळ्यार दोनूय एक साथ जाता. दोन्ही सांगता हां सांगता मेळून जाता. तशें ते एक आमचे उद्देश आशिल्लो, ताका कोंकणी वाडप आशिल्लें. तशें ते दोनूय प्रारंभ केले. तशें एक ब्रेक काडून घ्या. कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा गीता किणी माय म्हणटा आमी तिका. आनीक संघटकी कोंकणीची सांगता कोंकणीचे रांदपाची बूक बरयल्ली आनीक इतर साबार विशयांनी एक कोंकणीची एक मान मनीस. आमी एक ब्रेक काडयता कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रमाक. एक फायनल एपिसोड आसा मागीर त्या देखून राव आमचे सगळ्या पळया बिफोर कोंकणी भाशेन लेगीत एक ब्रेक काडून स्वागत मगोचें कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रमाचो. आमच्या मध्ये एक भोव यशस्वी संघटकी कोंकणीची संघटकी आमच्या मध्ये आसा. आनीक ह्या संघटनांत तिणें केल्लें तें काम पडद्या पटल्यान सबारपटी केल्लें आसा. आनीक ह्या वरवीं कार्यक्रमां यशस्वी जाल्ले आसात. हांवें एक दोन प्रोग्रामां गेल्ले आसा ती जेवणाच्या कडेच तेंकां सगळे खंय टावन हॉलांत एक रायक आसतना ताच्या आवदेच्या कडेक एक प्रोग्राम जाल्ले दळा मान्यता दिसाचे. न्ही ते सगळ्या प्रोग्रामाचेर दळा तुमी त्या जेवणाच्या हातूंत हांव खंय वचून ते एका जाल्यार बसून पुरो मॅनेज करता आसतले. आतां पळोवन अरे म्हळ्यार कितें जाता अशें फाटल्यान करतले मनीस जायचे. सांगा एक संघटना गुरू जाल्यार कितें पुरा क्वालिटी जाय एका मनशा कडेन कशें आसा? संघटन म्हणजे एक मनशाचें कितें आसा, एक संघटनेक म्हळ्यार एक संघाक आमी जॉयन जावचे आसा. कित्याक म्हळ्यार मनुश्य संघजिवी, तांणी एकट्यान रावूंक जायना तशें. आनी लिडरशीप क्वॉलिटी म्हणटाची ते एक जर आसले तुमी संघान तुमी फुडें वचूंक मेळटा, तुमी अध्यक्ष जावचा मेळटा, ताजे उपरांत आनी कितें तें तूं वयले पदवी घेवच्या मेळटा. म्हळ्यार तुमकां ती क्वॉलिटी आसूंक जाय आनी कामय करूंक जाय. खूब काम कळूंक जाय, काम करूंकय जाय, दोनूय जाय तेतून. नाजाल्यार संघटक म्हणून घेना. आतां कोणाचें उलयलां ते उलयलां म्हणून ओग्गी बसचे ते सुद्दां करूंक येना. आमी काम करत वचूंक जाय आनी कितें काम आमी घेतलां तें कंप्लीट करूंक जाय, तें सारकें करूंक जाय. खंयची आमी जबाबदारी घेतली ती करूंक जाय. खंयचे आमी जबाबदारी घेवंक कितें शकता आमी पयलींच आमी पळोवंक जाय. म्हाका तें जाता अशें ना, तरी तुमी घेतलां तें कंप्लीट करूंकूच जाय अशें. संघटक म्हणटा करून आमी ते सगळे तेतून आमी भायर ना. कोणें कितें सांगलें आनी खुबशे लोक आसा तिणें तें सांगलें तें करपा जायना. कोण कितें सांगलें तेंच दवरप. आतां तुमी संघटनांत इतलें पुरो व्यस्त आसतना तुमच्या घरा कोण आसा? तुमच्या घरा आमच्या घरा आमीच सगळे रांदून. कोण हांव आनी म्हजे पूत मात्र. पुताचें नांव कितें? प्रसाद म्हणून. प्रसाद सिव्हिल इंजिनियर जावन आसा. प्रसाद किणी. हय किणी. तो सिव्हिल इंजिनियर MIT केला ताणें. MIT केला. आतां काय आसा? हय तो आमचे सांगता आसा. वर्डीक जाल्या की? ना लग्न जावंक ना. तो आतां फ्रीलॅन्सिंग करता आसा सगळें तशें. सान पळय ना ताका 45 जाले. आम्माक पळोवन आम्मा वटून राबका जाल्यार काजार जावचें नाका म्हणून तशें. भयंकर त्याग केला ताणें. आवयचे त्याग पळोवन ताणें त्याग केला. आनी सगळे तो सोशल वर्क कोणाक कितें सोशल वर्क म्हणटा पळय ते करता आतां. हय तशें आतां करत आसा. म्हळ्यार ते कितें आमचे जिन्सांत येता न्ही ते तशें. आमचे बापायन कितें केलें आमकां आयलां. तुमकां पळोवन शिकचें तशें तें. आतां हे बूक इतले पब्लीश केले न्ही तुमी, कशें लाभदायक?
म्हळ्यार एक बूक जावन 3 वर्सां मागीर उपरांत दुसरें बूक काडलें. वासारीन तू हांव सुरूचो बूक जाल्या नंतर 3 वर्सां 3 वर्सांन 2011 काडलें. ताजे मागीर 2014 2 बूक काडले. 2014 उपरांत मात्र 2015 तूं एकेडमीन एक बूक हें केलें न्हीची थंय प्रकाशन केलें. 2017 तुवें तांणी प्रकाशन केलें. सो 2 बूक तांणी केले, 4 हांवें. अशें करून सारके 6 बुक काण घेतले. आनी म्हळ्यार तातूंत खंयचे पळय आयटम आसा तुमी वडोला आमी मागीर दुसऱ्या टॉपिकाचेर सांगा काल आसा ना सगळे स बूक बरे जाल्यार मस्त विशय ना हांव म्हळ्यार तेतून बायफकेट केलें. म्हळ्यार एक सगळे सकाळी फळाराचे वेगळे, मागीर दनपारा जेवणाचे व्हेजिटेबलाचे वेगळे, आनी हें धान्य नवधान्य म्हणटाचे धान्य हें ते सगळे ते एक वेगळे. आनी ते बरयतना एक धान्य जाल्यार तेतून कितले करूंक येता एकूच कडेन बरप. एका धान्यांत कितले वैविध्य करूं जाता ABCD घालून थंय बरप. म्हळ्यार तुमकां एक धान्य जर आसलें ते पेज काडलें जाल्यार इजी तशें बरयलां. हय तशें केलां. मागीर एक तूं सगळे सारू चटणी हें सकड अर्जंट आतां जॉबा वतले तप करपाक तशें केलां. मागीर एक आहार आरोग्य म्हळ्यार खंयचे आहारान तूं खंयचें आरोग्य आसा तें कशा खातीर आतां सांबाळ आमी घालताचे कितले पिठ्यो घालताचे ते आमी कशा खातीर घालताचे. आनी म्हगेलें एक तांतूं स्लोगन आशिल्लें मिनिमम इनग्रेडियंट घातल्यार मॅक्झिमम टेस्ट काडका म्हणून. म्हळ्यार आतां सांबार स्पायसस मिनिमम घाल न्हू मॅक्झिमम टेस्ट कशी काडचे म्हळ्यार तेवूय एक आर्ट तांतूं. कित्याक म्हळ्यार आज काल सगळे लोक रांदप करता कशें करता पुरा पिठ्यो घालच्यो कसं केक जाता आनी कसं बरें तशें न्ही. हे मागीर हांन तूं मॅथ्स आसा खंयचे सांबाळे उणी घाल्यार ताका कशी टेस्ट येता आनी कॉम्बिनेशन आसा. आतां बटाटा कसं कॉम्बिनेशन हाका कसं कॉम्बिनेशन तें पुरो हांन तूं शिकप आसता तूं सायन्स आसा मॅथ्स आसा पुरो होम सायन्स ना म्हणटा तांतूं तें आसा. आतां कसं जालां म्हळ्यार जाणांक गुगल सगळे जाणांक आनू आम्मा पुरे गुगल जाला गुगलांत मेळटा तांकां आतां तशें जालां आतां. बट हें कसं म्हळ्यार फुडलें आमगेलें प्राक आशिल्लें कसं खाण जेवण मुखावयल जनरेशन शिकको म्हळ्यार उद्देशान हांव तें बरयलें. तें बरोवच्या कारण इतलें की आमगेल्या मलगड्यान सांगचें आशिल्लें आमगेलें नांव जर बोरका जाल्यार एक गेदेस अप्पनेटा आलदमर आसको म्हणून एक जाग आसूं का रुकोवका जाल्यार तें कशें फ्लॅट ना नांव म्हणजे जाल्यार बूक बरोवका आमी रूख लावका जाग जावका फ्लॅट ना जायना तें सोडचें दोनीच कसं न्ही. साहित्य आसूं का कादंबर बरयला कोण वाज दिता म्हणून म्हाका दिसलें हेंच बरोवया एटलिस्ट हिणी कसं बरयलां म्हणून ओपन करून पळयता न्हय म्हूण तें दिसलें. एक आनी कसं म्हळ्यार समाजाचांग काम करता तिन्नीचे ते 3 आमकां मालगड्यान शिकयलेलें. ते चांग काम केल्यार आमगेलें नांव आमगेलें नंतरय मुखार वता म्हणून. सो तें चांग काम आमगेलें कसं जालें समाजा भितर करचें समाजा सेव करचें संघटीत जावन करचें सर्व रितीर काम करचें. कोणाक खंय अगत्य आसा अनगत्य काम न्हय अगत्य कोणाक आसा थंय आमी पावचें तें तशें. तुमच्या विविध कामांनी बाळ ममतावन कितले जण पुरो आयल्यात ह्या कोंकणींत एक पळय उडकास काड नांव सांगा पळय. मस्तशे लोक आसाचे फूल मस्तशे लोकां मदें आमगेले मदें तूं संगीताचे थंय काम जालां वोस न्हय आमगेलो तागेले कालाचेर संगीत चड जालें. कोणा हांगा माणसोपणाचे अध्यक्ष आशिल्लो एरिक ओझारियो तागेले काळागट्टार हांव चमकला थंय संगीता ताणें कार्याकार केला तेन्ना संगीत कार्याकाराकय चमकला हांव. ताणें तागेले कार्यक्रमाला आपयला. दुसरे तो नॉर्थ कॅनराचे क्लास आशिल्लो ताणें सगळे अध्यक्षाल मध्ये दांडेली आमी ओटू गेला ते न्ही हय सगळे सन्मान केला ताणें दांडेलीन तूं कसं म्हळ्यार मान्यता दिसाचे 25 इयर्स जाली म्हणून मान्यता मेळ्ळी न्हू तशी ताणें ते रांदपा हांत भितर जास्ती काम केलेलें
आणि कोंकणी बूक बरयलेलो म्हळ्यार खातीर ताणें एक सन्मान केलो तुमी तेन्ना दांडेले आमगे लोटवाशिल्यांचे तेन्ना ताणें 25 जाणांक सन्मान केला तेन्ना हय सन्मान केला आमी एकले तशें तुमी आशिल्ले तेन्ना थंय तशी तशीच कोंकणी सांस्कृतीक संघाच्यान कोंकणी सांस्कृतीक साधना पुरस्कार म्हूण दिला कोंकणी सांस्कृतिक साधना म्हळ्यार सांस्कृतीक हातूंत भितर हांव मस्त नाटकां करचाले नाटकुळे तातूंत भितर पात्र घेवचे बरोवचे नाटकुळ्यार मस्त बरयताले हांवें बरोवन हांवें एक्ट करचें आशिल्लें आमगेलें कॅनरा हायस्कूल एसोसिएशन आसा कॅनरा शिकिल्लो न्हू एलुमिनी हय ते प्रति वर्स आमगे स्कूल डे जाता ना हांव एक स्किट बरोवचें एक दोग जाणां घेवचे आमी करची ते एवरी इयर अशी हास्याक स्किटाचे पब्लिश हय ते करूं जाता हांव ते कितें स्किट मस्त पण मेळना तशी मग ते अशी काम करता सडन एक मात येता हाजी हें एक मुद्दा घेवन करूं जाता स्किट म्हूण करचें तशें म्हणजे खंयचेय टायम आमी वेस्ट कर अशी आमी एकले हांव जर खंय बसीर बसून दूर वता म्हूण चिंता तेन्ना बसून आलोचन करचें स्किट कसो करूं स्किट अशी म्हळ्यार मनशान कितें टायमाचें व्हॅल्यू आसूंक जाय मनशाक तशें तुम्ही कोंकणीचे साहिती संघटक आणि जेवणा खाणाचे संशोधक एक मनीस तिनी म्हळ्यार खंयचे साहित्य ह्या कोंकणी चळवळ म्हळ्यार तिनी नमण्याचे मनीस असतात साहिती संघटक आणि संशोधक असतात सडा वचून आमी परा साहिती आमी परा संघटक संशोधक कोणे या कोणी संशोधक मात्र असता कोणी संघटक मात्र असता बट गीता किणी म्हळ्यार तिनी वाटांनी काम केलें आसा तुम्ही फाटल्या दिसांनी कोंकणी खातीर भोव चड वावर करून इतले मुसर कोंकणीचे अभिवृद्धी जावंक तुम्ही कारण जाल्यात आनी आज कोंकणी भाशेंतले नेते जावन हांगासर येवन हे 1 घंटो आमच्या कोंकणी लोकांक हाची म्हायती दिल्या तुमकां देव बरें म्हणटा धन्यवाद तुमकां देव बरें करूं कोंकणी भाशेन नेते ह्या कार्यक्रम आसलो आमच्या मध्ये आसा गीता किणी आनीक तिनी विभागांनी संशोधक साहिती आनी संघटक जावन केल्लें काम आमी आयकलें हर एक अभ्यासतान आमी तुमकां मेळटा आनी तुमी आतुरायेन राखोर आसतात कोंकणी भाशेन कितें कोण जावन येता म्हणून आज परत तुमी आमच्या सांगता रावन 1 घंटो वो करशिला तुमकां समेस्तांक देव बरें म्हणटा हांव परत परवा अभ्यासतान मेळटा रेमंडे कुरता कोडे नमस्कार.